चाराक सुमार व्हड कोसळ्ळो पडलो सगळें आनी आमच्यो हांगा पार्किंग केल्ल्यो गाडयो तेज्या पोंदाक पडल्यो तशीच आमची घरां आशिल्लीं सायडीनी ते घराचेर डॅमेज जाल्ले आसा तशीच आमचे हांगा टू व्हिलर तेवूय डॅमेज जाल्ले जिवन हानी जावना हातूंत देवाची कृपा आसा तशेंच आमचे आयज हांगा डिजास्टर मॅनेजमेंट फायर स्टेशनाचे मनीस हांगा पावल्या चारांक सुमार हांगा हे वडाचें झाड जवळ जवळ म्हाका दिसता 100 वर्सां माय घातलेली अशें आयकूं येता ते राती 4 सुमार कोसळ्ळें आनी आमच्या गाडयेचेर पडलेलें आसा आनी हांगा कार तुमची ती कार म्हाजी आसा आनी कितें चिरला भितर कार आमी हांगा सायडीच्या घरांतली स्कुटरी 2 डॅमेज जाली आनी घरां घरांत एक 3 डॅमेज जाली फाटल्यान दिसता एक हेवटेन आनी एक हेवटेन 3 घरां डॅमेज जाल्लेली आहा पंचायतीच्या रुमड ह्या गांवांत आज सकाळी 4 सुमार एक वडाचें मोठ्ठें झाड कोसळ्ळें आनी तेजे सकयल जे एक कार पार्क केल्ली ती फूल डॅमेज जाल्ली आसा तशेंच 2 मोटरसायकल्यो हांगा डॅमेज जाल्ली आसा त्याच बरोबर हांगा जी 3 घरां सायडीनी आशिल्लीं त्या तिनूय घरांचें मोठें डॅमेज जाल्लें आसा आनी फोंडा फायर स्टेशनाचे आतां स्टाफ हांगा पावल्ले आसा सद्या हे काम झाड सायडीन काडपाचें काम चालू आसा आनी त्याच बरोबर स्थानीक लोकूय बीन हांगा तांकां हेल्प करतात रुमड पाळयेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।